परफेक्ट ऐकू येता देवाल देना. व्हेरी गुड. आय होप सगळ्यांक सेम म्हणून हांव हे म्हणून घेता. आय एम अज्युमिंग. हरे कृष्ण. काय जाल्यार सेंटर पळा सेंटर. येस येस येस. मागीर ओके. हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू. मागीर आमकां डायरेक्ट सुरू करया सब्जेक्टां वचया. सो सान एक मंगलाचरण करून हांव सुरू करता. प्रोग्राम सुरू करया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते अजयपरागस्वामिनिति नामिने. नमस्ते आधारपादाय निधाय कृपदायिने गुरकथागमदाय ग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधरणे. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरिनाम संकीर्तन की जय. श्रीमद्भागवत महात्म्य की जय. समवेद भक्त वृंद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. म्हाका परिशुद्ध करूंक हे दिव्य अवसर म्हाका दिल्लें दिवन अनुग्रह केलें. इस ग्रेस मुरलीधरन प्रभू आनी तांगे स्ट्रॉंग टीम हांव म्हणजे हार्दिक धन्यवाद आनी आभार प्रकट करता. तेचे हांगा उपस्थित जाल्ले सगळे भक्तवृंदांकय हांव हार्दिक स्वागत करता. म्हाका हे भागवत महात्म्या विशयी सांगूंक आशिल्लें तें बुद्धी ज्ञान भक्ती सगळें दिवका म्हणून हांव तुमगे लागीं मागता. तशेंच देवा लागीं हांव मागता, गुरुदेवा लागीं मागता. म्हळ्यार तुमी आतां इतलें पुरो भागवत पुरो आयकलें. एक वर्साची एडेल दिसता हे आमी भागवत प्रवाह हे सिरीज सुरू करून. आज अंत्य समाप्ति येता. ते महत्वपूर्ण आशिल्ले विशय हाजी भारी महत्वपूर्ण आशिल्ले ते भागवत महात्म्य म्हळ्यार विशय. हे महात्म्य वर्णन सांगणारी अत्यंत सुंदर अद्भुत निस्सीम आनी असीम जें आसा. हे इतलें पुराय हे महात्म्य एक घंटो भितर सांगता सांगल्यार भारी कश्ट आसा. भारी कश्ट आसा. फुल्लो जागा बुजलूंतूच जागा मस्त प्रयास आसा. ते निमते हे गुरु शास्त्र प्रमाण प्रकार हे अत्यंत प्रधान आशिल्ले ते महात्म्य ते मात्र हांव सांगूंक तुमकां म्हळ्यार तेणी संक्षिप्त हांव सांगूंक हांव प्रयत्न करता. मुखारी प्रवेश करचे फुडें महात्म्य सांगून प्रवेश करया. रिसायट करून सुधा गोस्वामीले वाक्य भागवतान सांगिल्लीं. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. तवैकं सांबरो धर्मो यदो भक्तिरदोक्षते अकैतिके प्रकृता ययात्मा सुप्रसीदति. वासुदेवे भगवती भगवत् भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं चायदहैतुकम्. शृणुगां सुखदा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः कृत्यन्तस्तो भद्र्याणि द्विधनोति सुखसदां. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. तदा रजस्तमो भाव कामलोभादेशे चेतेर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते. विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि
सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे वासुदेव परा वेद वासुदेव परं मखा वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति. तुम्ही या प्रसिद्ध जे आसले हे श्लोक हे पुराय ते आता तुमकां रिसायट केले उच्चार नको न्हू सांगले हे सगळे भागवत सांगते पास करचे सगळे स्पीकर्सांनी हे पुराय मुखार सांगून आता सूर करचे कळवा ते म्हणजे हे प्रसिद्ध असे श्लोक तुमकां अर्थ पुराय कळटा कळवा कळटा जाल्यार ह्या अखेर सांगिल्ले दोन श्लोकाचे ताजे मात्र अर्थ सांगून सूर करता म्हळ्यार वासुदेव परा वेद म्हळ्यार वेद पडना ज्ञान ताजे परम उद्देश कसो जालें वासुदेवा कळचे कृष्णाक कळचे कळवा मागीर याग करचे ताजे परम उद्देश कसो जालें कृष्णाक वासुदेवा प्रीती करचे मागीर कसो जालें साक्षात याग योग ताजे 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 कसो जालें उद्देश कसो जालें आत्मसाक्षात्कार नाल्यार कृष्णा साक्षात्कार देवा साक्षात्कार कर्मफलाचे परमप्रदाता कोण कृष्ण वासुदेव परमोद ज्ञान 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 परमोद ज्ञान म्हळ्यार कोण कृष्णूजी वासुदेव मागीर परम तपा म्हळ्यार परम तपाचे म्हळ्यार कठीण जे अशें तप ताजे उद्देश कसो जालें ताका कळचें ताका कोण म्हणून आमकां मनाक करून जाय कळवा मागीर कसो जालें परम धर्म म्हळ्यार कसो जालें ताचे 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 म्हळ्यार परम धर्म म्हळ्यार तागेलें प्रेम युक्त भक्ती सेवा ते आसा माझा पहिला साऊंड हॅलो आसा तोच आसा मानव जिवनाचें परम लक्ष्य. हॅलो हरे कृष्णा ऐकतच प्रभूजी. हा म्यूट केला. ओके 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 तशी सो मानव जन्म ताची सिद्धी अथवा परिपूर्णता परफेक्शन म्हळ्यार कसं जालें अंधे नारायण स्मृती म्हळ्यार अंधकालाचेरी अंधी वेळारी म्हळ्यार मरणा वेळारी तागेले कृष्णाला उद्गास करचे तेदो सक्कळ जनाशे साधना भक्तीचे याग योग याग आनी परम ज्ञान कर्म ज्ञान इत्यादी ध्यान हाजी पुरा लक्ष्य कसो जालें कृष्णाले अंधे नारायण स्मृती हे ताजे उद्देश ते आमकां सगळ्यांक कळटा येयल्ले तेच उद्देश विंगडांचो आमी तंतू हें करून तंतूचे एंगेज वचन लक्ष्य कसो म्हणून लक्ष्य प्राप्ती बोध यावं हे कार्य म्हळ्यार हे परद्राश योग पद्दती ताजे परम लक्ष्य अंधे नारायण स्मृती म्हणून अंधी कालारी नारायण स्मृती हे येवका कृष्णाले उद्गास येवका आमकां जाल्यार आमी परमगती पावताची म्हणून अर्थ ताजे सगळ्या जे साधना भक्तीचे परमजे लक्ष्य त्यावेळी हेच कार्य भागवतांतूय सांगिल्लें आसा 2:6 ते श्लोकांत सुधा गोस्वामी सांगता येदावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसां अंधे नारायण स्मृती हे म्हणून सांगितलं अंधे नारायण स्मृती सगळ्यांनी सांगितलं त्यांची अंधे नारायण स्मृती हे कसं लागा ते सांगलें आता गो बॅक होम बॅक टू गॉड हेड दायदा आमगेलें लक्ष्य परतून आमगेले घरा वचुका परतून आमगेले परमपिता कृष्णा लागी वचुका परतून वचुका तेदा ताजे उद्देश हेची कार्य कृष्णान सांगिल्लें आसा 8 अध्यायांचे 5 अध्याय तसो ते अंधकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कळेवरं यप्रयाति समद्भावं याति नास्त्यस्य संशयः म्हणून सांगिल्लें कळबा अंधकाळ मी गेले उद्गास येवची कोण पळा तो म्हाका प्राप्त करता ताका समजता तो मुगेले धाम येता म्हणून म्हळ्यार वैकुंठ वता कृष्णालयाक वता म्हणून कृष्णूजी स्वयं सांगता भगवद्गीतेन कळबा तशी सांगिल्लें आसा तशी हे श्रीमद भागवताचे अंत कसं आसा इतले पुरो म्हाका आत्म सांगूंक तेच कार्य म्हळ्यार अंतू हे चर्चा केल्ले आसा 10 विशय हे परम प्रधान जे आशिल्ले मोस्ट इम्पॉर्टंट मोस्ट वांटेड टॉपिक्स त्याला विषय अंत केल्ले
तांतूं धा विशयो चर्चा केल्ले आसा. कसो ते सर्ग विसर्ग मागीर स्थानं पोषणं मागीर युती मन्वंतर आनी कसो जालें ईशानु कथा म्हळ्यार भगवत विशयो आनी भक्तांगे विशयो मागीर निरोध मुक्ती आश्रय अशी विशयो चर्चा केले. हें पुराय डिटेल जावन हांगा चर्चा केल्लो आसा. हें हांव चर्चा करूंक ना. आमकां कसं म्हणून संक्षिप्त हांव सांगिल्लें हेका अवलोकन हें कळ्ळें. अवलोकन कोण सांगता. मागीर हे तशें हे हातूं हे 10 विशयो हे आमगेले 12 कांट आसा. 12 कांटान कशी स्पड्ड करून आसा म्हणून कळ्ळें. ते फस्ट आनी सेकंड कांटांतू जिवा गोस्वामी सांगता कळ्ळें. जिवा गोस्वामी सांगिल्लें आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ हे विशयो खंयचे सर्ग विसर्ग पोषण आनी आश्रय हे 4 विशयो हे 2 कांटांतू फस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ जावन चर्चा केल्लो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर कांटो तीन कांटांतू सर्ग तेजे प्रोमिनंट जावन सांगिल्लें आसा, प्रमुख जावन सांगिल्लें आसा. तशी बाकीचे प्रमुख जावन 4 कांटांत विशय विसर्ग सांगिल्लें आसा. पंचांत स्थानं, संचांत पोषणं, सप्तांत युती, अट्टांत मन्यंतर, अनवंत ईशानुकथा, दंचांत आश्रय, इकरांत मुक्ती, 12 निरोध अशी म्हणून आमगेले प्रभू स्वामीन हिका कोण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान अशी सांगिल्लें आसा. तशी स्पश्ट जावन हे हातूं सांगिल्लें आसा. हे आतां विशयो हातूं भागवतांतू आशिल्ले कळ्ळें. हें पुराय हातूं सांगिल्लें आसा. मागीर आनी कसं म्हळ्यार भागवत म्हळ्यार कोण साक्षात कृष्णूची भागवत म्हणून सांगल्यार कळ्ळें. भागवत आनी कृष्ण जावन इतिहास ना. ते कशें ते भागवत जावन इतिहास ना म्हणून सांगल्यार कशें तें कशें आमकां मला वचचें म्हळ्यार हांगा सांगिल्लें आसा. हे एक्का 2 कांट कृष्णाल पादारविंद, 3 4 कांट जांग, पंचादि कांट नाभी पद्मनाभी, मागीर संच हृदय, 7 हात, 8 मन्वंतर, 9 कंठ कळ्ळें कंठ, मागीर दंच मुखपद्म, मागीर 11 निर्दळ, मागीर 12 मागते अशी पुराय सांगिल्लें आसा. हे साक्षात भागवत कृष्णा रूप आहे कळ्ळें. भागवत मीन्स कृष्णास स्वरूप म्हणून सांगू वयता. तशें आनी हे भागवत मुखार कोणाक सांगून दिलें कळंक कोणाक सांगून दिलें मुखार कोणाक सांगून दिलें ब्रह्मदेवाक कळ्ळें. तो ब्रह्मदेव इतनी सांगून दिलें. तो कृष्णाले घनिष्ठ भक्त अत्युन्नत भक्त जावन आशिल्लो तो. ते निमती ते इतनी सांगून दिलें. इतनी म्हळ्यार ब्रह्मदेवान ताका 4 एन्क्वायरी आशिल्ले प्रश्न आशिल्ले कळ्ळें. ते 4 प्रश्नाक आशिल्ले उत्तर 4 श्लोक हांवें दिले. ते निमती हे भागवत मुखार चतुश्लोकी भागवत म्हणून नांव येयलें ताका कळ्ळें. आदिम भागवत 4 श्लोकां मात्र. मागीर ते एक्सपॅन्ड जावन व्हड जावन तशें ते ग्रंथ जावन आयिल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा. ते ताजे फुडें आमी ते कसले ते 4 म्हळ्यार 4 ते खोरी कसले म्हणून आमकां भागवत समज कळटा कळ्ळें. भागवत म्हळ्यार ब्रह्मदेव मुखारी कृष्णा निमगिता. फस्ट क्वेश्चन भगवंताले भौतिक आध्यात्मिक रूप कसं जालें कळ्ळें. मागीर भगवत शक्ती ताची प्रवर्तन कशी ते चलता हे विविध शक्तीचे ಒಟ್ಟು हे कृष्णा दिव्य लीला कशी करता कृष्ण. मागीर 4 कसं म्हळ्यार ब्रह्माक दिलेले सृष्टीकर्ता कर्तव्य दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी ते अनुष्ठान करचे कशी ताका म्हाका अनुग्रह दिवका म्हणून ब्रह्मदेव सांगता. ताका आशिल्ले ते उन्नत भक्ता एन्क्वायरी का कृष्ण 4 श्लोकांतू ताजी उत्तरां ब्रह्मदेवाक उपदेश करून दिता. ताका आदिम भागवत ओरिजिनल भागवत म्हणटा ताका कळ्ळें. तशी कृष्ण ताका उत्तर दिता कसं म्हळ्यार पळय ताका क्वेश्चना उत्तर भौतिक सृष्टी स्थिती संहार ताजे फुडें हांव मात्र आशिल्लो कळ्ळें.
मगरी हे मूल्याधिष्ठित तुम्ही कसं पळय प्रत्यक्षान देखता ते ते म्हाका संबंधित ज्ञानशीलता इट इज रिलेटेड टू मी न्हय म्हणून कोणावर सांगता ते सत्य न्हय ते असं मिगेले मायाशक्ती प्रभाव कळवा मिगेले मायाशक्ती प्रभाव ते मागीर दोन्ही संत म्हळ्यार हाव तिनीचे बहिर अंदर शक्ती बहिरांध शक्ती असं बहिरांध स्त्रियाणू सकल चराचरांतोय एके वेळारी निवास करता ते एके वेळार निवास करता असं एक भक्ताक मात्र हे सकळ दर्शन करूंक जाता तेजे चारीचे उतर सांगता म्हाका अन्वेषण करचो एक लाग भक्ती करूंक ताका बंधन अहंकार आणि आलस्य इत्यादी मुक्तीग श्रेष्ठ मार्ग भक्ती मात्र कळवा हे उपदेशो नंतर ब्रह्मदेवान सृष्टी सूर करूंक आशिल्लें ज्ञान मेळ्ळें शक्ती मेळ्ळें म्हणून तो ते हे भागवताचे प्रथम जें आशिल्लें महात्म्य तशें हे ज्ञान अन्वेषण आशिल्लें कळवा हे कळूंक मार्ग भक्ती मात्र मार्ग म्हणून सांगिल्लें आसा हांगा भक्ती मार्ग तशी कृष्ण भगवद्गीतेंतू सांगिल्लें आसा तेंचे भगवद्गीतेंतू आदून वसाण ताणें सांगिल्लें कच कार्य कळवा भक्ती शिवाय कसले मार्ग ना भक्ती म्हणजे हांगा सांगिल्लें फर्स्ट सांगिल्लें 8:22 सांगिल्लें भगवद्गीतेंतू पुरुषस्य परम वार्ता भक्त्या लभ्यतया म्हाका लभ्य कर काय भक्ती मात्र कळवा ताजी मात्र मनमना भव मतो म्हणून सांगिल्लें आसा 9 अध्याय 34 तुमचो सांगिल्लें 8 अध्याय तेंचे सांगिल्लें आसा मागीर भक्त्या त्वनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तेन प्रवेष्टुं च म्हणून सांगला हांगा लिखराचे अध्याय 54 श्लोकान तुमकां सांगिल्लें आसा 18 अध्याय 55 श्लोक भक्त्या माम अभिजानाति त्यावान यश्चास्मि तत्तदः म्हणून थंय सांगिल्लें भक्ती शिवाय विंगड कसले वाटना म्हाका कळूंक म्हणून थंय स्पश्ट जावन सांगिल्लें आसा कळवा हे आतां प्रधान जें आशिल्लें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जें आशिल्लें तें महात्म्य भागवताचें कळवा तशें हे महात्म्य आमगे प्रभू स्वामी कितें सांगता आनी इंट्रोडक्शन भागवतांचो इंट्रोडक्शनांतू सांगिल्लें आसा कृष्णाक वासुदेव म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्णाक भगवद्गीतेन वासुदेव भागवतांतू वासुदेवा ते इतनी सांगिल्लें संबोधना करूंक कारण कसलें म्हणून आशिल्लें ते विवरण करता पळय प्रभू हांगा पूर्ण भोवदारी सर्वव्यापी आसा कोण वासुदेव कृष्ण कळवा ते कृष्णाक वासुदेव म्हणून मागीर तेजी पूर्ण शक्तीधारी आसा पूर्ण शक्ती कृष्णालांतू आसा ते निमती आतां कृष्णाक वासुदेव म्हणून आपयताचे म्हणून हे नवयुगांतू चैतन्य महाप्रभुन श्रीमद भागवत आचरण करून आनी प्रचार करून दाखयलें चैतन्य महाप्रभू कृपा आसल्याची भागवत विशयो मनान करूंक प्रयास ना म्हणून आमकां सांगता आसा प्रभुवाक मागीर भागवत श्रीमद भागवतम एका भागवतालांगी मात्र तांच्यासून मात्र आयकुगा आनी शिकुगा म्हणून सांगिल्लें आसा भागवत आचरण आनी प्रचार करचो तोच भागवत चैतन्य महाप्रभू केवल सत्य आसा इज केवल सत्य इज एब्सोल्यूट ट्रूथ कळवा भगवंतू आनी भागवत असं तांगेले इच्छा कसं आशिल्लें म्हळ्यार समस्त लोकांतू मुलांतू खंयचींतू भागवत प्रचार जावका भारत भूमी ते हैला मनुष्या जन्म हारा जन्म सार्थक करी करा परा उपकारा सांगिल्लें आसा तशी भारत भूमींतू हे जन्म घेतिल्लो भागवत धर्म आचरण करून जनांगेल्या एडांतू प्रचार करून तांकां उपकार करता म्हणून ताचे भावार्थ श्रीमद भागवत म्हळ्यार कसलें कृष्ण शास्त्राची ताचें प्राथमीक ज्ञान खंयचें आसा भगवद्गीतेंत कळवा तशी कृष्ण शास्त्र म्हळ्यार भगवद्गीता प्लस श्रीमद भागवत तांतू प्रवीण आशिल्लो एक प्रगल्भ एक प्रचारक आनी एक धर्माचार्य नाल्यार एक गुरू जावच्याक योग्य सर म्हणून सांगिल्लें अर्हता सर क्वालिफाईड इज क्वालिफाईड फॉर दॅट कळवा अंत प्रवीण आशिल्लो मनीस
चैतन्य महाप्रभु एक महाभागवत आशिल्लो भागवत रोळांतू आशिल्लो भागवत आशिल्लो तशें आशिल्लें चैतन्य महाप्रभु प्रणाम केल्यारी उद्गास केल्यारी अद्भुत गुण आसा म्हणून कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता कथाचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकृतं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमानितं म्हळ्यार श्री चैतन्य महाप्रभुले स्मरण मात्र केल्यारी दुष्करम म्हळ्यार कसलें कार्य न्हय तें सुकरम जाता कळ्ळें तशी तेज वेळार चैतन्य महाप्रभू कोण विस्पन्न करता पळय करचें तें एकल्याक सुकर ह्या आशिल्लें कार्य न्हय दुष्कर जाता तशें आशिल्लें चैतन्य महाप्रभूक हांव सादर प्रणाम अर्पण करता म्हणून कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता तशी महाभागवत भक्तवत्सल भक्तावतारू भगवंत चैतन्य महाप्रभू स्वयं भागवत आचरण प्रचार करून दाखयता तशी विशेष महात्म्य हे भागवतांचो ते कसं म्हळ्यार हे विवरण करचे फुडें हांव कितें कसं म्हळ्यार भागवत प्रचारण हे प्रचारकांक गेले गती कसं पडलें ते कशी what is the need for propagating Bhagavatam and such other scriptures and the need of a propagator or preacher कोणाक सांगून जाता कसं म्हळ्यार कृष्णाला उडगास म्हळ्यार तुमकां एक टेंट केलेलें आमकां कळ्ळें तशें तें आमकां उडगास पळय सुद्दां कसं लागता हें म्हणून कसं लाग हें पुरा चर्चा करची कसं लाग म्हणून कृष्णाला उडगासू हाडोवच्याक कृष्ण ज्ञान वैकुंठ ज्ञान दिवच्याक आनी जिवांक परतून कृष्णा लागी कृष्णधाम वैकुंठांत पेटोवच्याक परतून पेटोवच्याक टू लेट दी बद्ध जीवास or the conditioned souls go back home back to Godhead. That is the main purpose. And so कोण आमकां मनान खबर येता कसं म्हळ्यार आमी कृष्णाला चोड्डवा आशिल्लींची कळ्ळें कृष्णा चोड्डवा म्हळ्यार मामाय अंशो जीव लोगे म्हूण सांगिल्लो ते जीव एक कालार वैकुंठ वास आशिल्लो कळतो तुमकां एक कालार वैकुंठ वास आशिल्लो थंय कश्टमुक्तीक म्हळ्यार आमगेल्या कश्टांत सगळी मुक्ती मेळच्याक वैकुंठांत परतून वचच्याक वचूका कसल्या कश्टां सगळी मुक्ती मेळच्या वैकुंठांत परतून वचूकाची कळ्ळें परतून वचूका कृष्ण सेवा पुनः शूर करता आमी कळ्ळें तशी शूर करपा पडटा चैतन्य महाप्रभू सांगता कृष्ण भुवली आतां पळय सांगिल्लें कृष्ण भुवली सेई जिवा अनादि बहिर्मुखा अतएव माया तारा दिया संसार दुःखा म्हळ्यार जिवाले स्वाभाविक कर्तव्य कसलें कृष्णाले नित्य सेवक कृष्ण करता जीवेर स्वरूप है कृष्णारे नित्यदासा स्वरूप सांगल्यार कसलें स्वरूप म्हळ्यार कसलें आमी स्वरूप म्हणून ताजे अर्थ हांगा अर्थ कसो म्हळ्यार स्वधर्म आमगेलो धर्म म्हळ्यार सनातनी अशें धर्म दास म्हळ्यार सेवक म्हणून असतो सो जीव कृष्णाक विसरलो अनादिकाले दवरून सांगिल्लें अनादिकाले फ्रॉम टायम इमेमोरियल स्मरणादिकाल दवरून कृष्णाक विसरतो आसा नित्य कृष्ण सेवा सोळ्ळे निंती कृष्णाक दिक्कासुनायिल निंती कृष्णाले बहिರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಶಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಮಾಯಾನ ರಕ ಮಾಯಾಂತು ಘಾನು भौतिक संसार दुःख दिले तेजे अर्थ सारांश श्लोकाचे हाजे व्यंग्यार्थ कसं म्हळ्यार आमी हे जीव कृष्णाला सुकून भिन्न जाल्लींची सेपरेट जाल्लींची कसं लागा स्वतंत्र जावन सूख इंडिपेंडंट म्हळ्यार प्लेशर सूख भोगूंक कळ्ळें अनुभव करूंक ते महा अपराध हे अपराधत ते महा अपराध ताजे शिक्षा भोगूंक आमकां हे माया लोकांत प्रतिती जावंक येयल्लें म्हणून सांगिल्लें हे भौतिक लोक कृष्णान निर्माण केलेलें जैल आसा दुखालयम म्हणून सांगिल्लें हांगा सूख ना
माया सुख मात्र इंद्रिय सुख अथवा ड्यूप्लिकेट सुख मात्र अथवा माया प्रभाव सुख म्हणून सांगितलं जेलां तो येतना आता एकल्यान जेलां वतना आमगे साधारण आमगे सिवील ड्रेसान तो वचना ते जेलां तो जेल ड्रेस आसा तशीच वैकुंठ आसूं आत्मीय लोक आसूं इतक आत्मीय लोक आत्मीय देश आसना ते ड्रेस हांगा जेलू आमगेले दुर्गा देव सांगता ना हे घेवन हांगा येचना ते आत्मीय देह आसना ते ड्रेस थंय दवरी आनी मिगे ड्रेस घाली हांगाशीर जेला ड्रेस हे भौतिक लोकांचे ड्रेस कसलें परतराशें variety of dresses सांगा 84 lakh species of life forms म्हणून ते ड्रेस दिलेले सांगा मनशा ड्रेस आसा मृगा ड्रेस आसा केला मुय्येले आगेले ब्रह्मावतार ड्रेस ಕೊಂದೋಲ್ಲ ತಾವು ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಗಲ ಕರ್ಮ ತಗಲ ಆಶಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಜೇಲ್ರು ಕೋಣ ದಿತ್ತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದಿತ್ತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಂಗ ಜೇಲ್ ಸುಟ್ರಂಡು ಕಳವಾ तशी दिता ते दिवन येवका म्हण सांगता ते घालका म्हण ते दवरी हे घाली ड्रेस मिगेल ड्रेस हांगाशिला जेला ड्रेस कळवा म्हणून सांगता हांगा प्रभू हांवें सांगिल्लें आसा म्हळ्यार जीव कृष्णाक सोडून केन्ना येयलो कसलाक येयलो म्हणून तो आमगे शास्त्रांत स्पश्ट जावन एक स्पश्टीकरण ना ते निमती आमी तांचो चेड श्रद्धा आमगे वचनाका आमकां जावं कसं म्हळ्यार आमी करपाचें कर्म कसं म्हळ्यार परतून आमकां वैकुंठान कृष्णा लागोचें आशिल्लें साधना करता तांचो आमी कॉन्सन्ट्रेट करता म्हणून सांगिल्लें आसा त्या वेळार इल्युशन माया म्हळ्यार कसलें माया म्हळ्यार इंद्रिय सुख माया म्हळ्यार इल्युशन व्यामोह विस्मृती कृष्णाली विस्मृती विस्मृती म्हळ्यार उर्गासन जावचें मागीर अज्ञान अज्ञान हे आतां मेन जें आशिल्लें तेजें आशा अज्ञान म्हणून सांगिल्लें आसा ते आमकां हांगा येतना बाधक जालें कळवा ते निमती कशें येयलें आमकां उर्गासना केलें कृष्णा उर्गासना कोणाले उर्गा वैकुंठाचे उर्गासना कसले उर्गासना आमगेलें कुटुंब म्हणून आसा तशी जाल्यार कृष्ण अति दयाळू आसा हे तेणें म्हाका प्रभू अनेक श्लोक सांगता माया मुक्त जीवे नागी स्वता कृष्ण ज्ञाना जीवे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराणा कळवा माया मुक्त जीव म्हळ्यार कृष्णाक विसरून आशिल्लें कृष्ण ज्ञान नातिलें व्यामोहावृत जाल्लें जिवा वयर अहैतुकी कृपा दाखोवच्याक कृष्णान जिवाक उद्धार करूंक वेद पुराणादी शास्त्र निर्माण करून दिल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा तांत आशिल्लें एक अतुल्य अमूल्य महाग्रंथ आसा आमगेलें श्रीमद भागवत कळवा ते हांव सांगूं वता तशी भक्ती रसा अमृत भरलेलें भक्ती रसा अमृत भरलेलें कृष्ण भक्त जालें नाल्यार कृष्ण जालें आनी दिव्य लीला ग्रंथ आसा हें कृष्ण लीला कृष्णा लागीं आनी वैकुंठांत परतून वचाक आशिल्ले मार्गनिर्देशो ह्या ग्रंथांत दिल्लेलो आसा कृष्ण प्रेम पूरित दिव्य ग्रंथ आसा श्रीमद भागवत हे हाजें महात्म्य तशें आनीक तशें भागवत श्रवण हे सगळें एक महोत्सव असो म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा कोणा कृष्णानूय सांगिल्लें आसा भागवत पठन श्रवण प्रचारण आचरण एक महोत्सव आसा ताका तितुलेची महिमा आसा म्हूण सांगताले साक्षात कृष्ण ब्रह्मदेवाला सांगता तशी हे ओ ब्रह्मा ओ सुब्रता श्रीमद भागवत चर्चा उत्सवांत सर्व उत्सवांत अग्रगण्य आसा तसलें चर्चेंत आनी श्रवणांत कोण पळय भक्तीरी प्रितीरी भाग जाता हांव तागेल्या हातांत जाता तागेल्या कंट्रोलार येता तशीच वस्त्र मागीर भांगर पुष्प आरती आनी उदबत्ती श्रीमद भागवत आराधना मोगारी करता कोण पळय तो मिगेल नियंत्रण हांव तागेलें नियंत्रण येता तागेल्या हातांत जाता कशी पळय एक पतिव्रता पत्नी एक तेगेल्या बामणाक हातांत करता बामण तिगे हातांत जाता तशी हांव तांगेल्या हातांत पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा पण तितल्या महात्म्य आसा ह्या भागवताक कळवा तशी कृष्णोची आमगेल्या हातांत येता आमच्या हातांत पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा शैला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान एक कार्य सांगिल्लें आसा
महत्वपूर्ण कारण कसं म्हणाले ये लोकांतशिले समस्त वेद पुराण साहित्य पूरा जेळणगल निमलिकिया ನೆಲ ಜೇಳನುಡ್ಡೆ ನಿಮ್ಲಿಕ್ಕಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಓರ್ಲೆ ಮುಳಕಿಯ भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगता आमकां कसले नसत जाय निमळीक उगा म्हणून कळवा इतला माग घालता म्हळ्यार भागवत म्हणून सांगला रे सकल शास्त्राचे सारांश म्हणून अर्थ तशें सांगिल्लें आसा अंतू ते अंतू फस्ट अंतू स्लोगन तुजी वेद सार ते म्हणून सांगिल्लें आसा अंतू 1:1:3 भागवत अंतू सांगिल्लें आसा तसो तें 1:3 सांगिल्लें निगमकल्पतरोर गणितं फलं सुगमुखात अमृतद्रव संयुतं सकरान ऐकलां न्हू तें कळवा तें म्हळ्यार निगम म्हणून सांगला रे वेद कल्पतरू म्हळ्यार कल्पतरू म्हळ्यार आशा वृक्ष म्हणून सांगिल्लें आसा तसं म्हळ्यार आशाचं आमकां तें पूर्ती करता कळवा तशी ते निगम कल्पतरू ताचें गणितं फल म्हळ्यार पक्व फल गणित म्हणून पक्व फल आतां हे श्रीमद भागवत म्हणून ते भागवत आसना एका भागवतालागी परिशुद्ध भक्तलागी तेगेले मुखांत रविंद्रान सुकून आयकुया जाल्यार मात्र भागवत आमकां मनान प्रोजेक्टचे नाल्यार भागवत ताचें प्राधान्य मेळटा आमकां ताचे गूण मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा तितले हाका महात्म्य आसा भागवताक म्हणून हांगा सांगता आनी कसं म्हळ्यार कृष्ण भक्तांक अतीव प्रिय असं हें तकलांगूच आसा कळवा श्रेष्ठ परमहंस भक्त ताजे रसामृत आस्वादन करताची म्हणून सांगिल्लें आसा जी ते निमती भागवताक परमहंस संहिता म्हणटात गरुड पुराणांत एक प्रस्ताव आसा अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः गायत्री भाष्यतु रूपेशो वेदार्थ परिबृंह्यतः पूनानां सामरूपः साक्षात् भागवतोदितः 12 स्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः ग्रन्थो 18 शतस्यः श्रीमद्भागवताभिद्धः म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार वेदांत सूत्र सारांश भागवतांतू तांचो आसा महाभारताचे संपूर्ण भावार्थय तांचो आसा ब्रह्म गायत्री व्याख्यानय आसा संपूर्ण वेद ज्ञान समेत आसा श्रीमद भागवत श्रेष्ठ पुराण आसा परम दिव्योत्तम पुरुष अवतारू व्यासदेवान रचना केल्लें तें अंतू 12 कांड 335 अध्याय आनी 18,000 श्लोक आसा म्हणून तो सांगिल्लें आसा सर्वे वेदे इतिहासानां सारं समुद्धृतं म्हणून सांगिल्लें सर्व वेद साहित्य सारांश आनी सर्व इतिहास समाहार असं हे श्रीमद भागवतांत म्हणून भागवत सांगता 1:341 सांगिल्लें आसा सर्व वेदांत सारां हि श्रीमद भागवतम् ईष्यते तद्वि रसामृततत्त्वस्य न अन्यत्र स्यादिक्वचि म्हणून सांगिल्लें आसा वेदांत ज्ञान आनी वेदांत साहित्याचे सारांश आसा श्रीमद भागवताचे दिव्य रस आस्वादन केलेल्यांक विंगड साहित्य रचनाचो आंगश्क ना तंत्रुची ना म्हणून सांगिल्लें आसा भागवतांतोची 12, 13 पेटी 12, 13, 15 अशी सांगिल्लें आसा भागवत रस निस्सीम आसा कृष्ण आनी भागवत कसले व्यत्यास ना भागवत आसक्त जाल्ले साधकांक डायरेक्ट देवदर्शन मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा कृष्ण अवतारू चैतन्य महाप्रभू प्रख्यापन करता अशी तसं म्हळ्यार कृष्ण भक्ती रसस्वरूप श्री भागवता ताते वेदशास्त्र ऐते परमः महत्वा म्हणून सांगितलं कृष्ण सेव रस स्पष्ट ज्ञान भागवत दिता ते निमती भागवत परम महत्व वेदशास्त्र असं म्हणून चैतन्य चंद्रामृत मध्या लिहिला
25:150 इंदू संगीत कळवा तशी आणि ईश्वरान संगीत कळतो तुमका ईश्वर म्हण शिव इश सांगता अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेति न वेत्ति वा भक्त्या भागवत ग्राह्यम न बुद्ध्या न च तीकया म्हळ्यार म्हाका गोतस कसं भागवत कोण सांगता शिव सांगता कळवा म्हाका गोतस व्यासदेवा पूत शुकदेव गोस्वामी गोतस श्रीमद भागवत व्यासदेवाक गोतसगी नागी म्हणून म्हाका गोतना कशें रसच न्हू तें समास कशें जाल्यार अमल पुराण श्रीमद भागवत भक्ति सेवा मुखांतर मात्र ग्रहण करूंक जाता भौतिक बुद्धीनिकी ऊहापोह मुखांतरिकी न्ही जाता म्हणून चैतन्य चरणामृत मध्य लीला 24:313 तांचो सांगिल्लें तें तशी भागवत रचना केल्लें व्यासदेवाक भागवत गोत्तसिगी नागी म्हणून सांगिल्लें कोण शिवान सांगिल्लें ताचें कारण कसं जालें म्हणून आचार्य पुराय सांगताजी तशें हें करून सांगताजी कसं म्हळ्यार ताचें उत्तर सांगिल्लें आसा शिवान प्रथम जावन शुकदेव गोस्वामीक शुकदेवाक भागवत उपदेश केल्लें तेतून गुत्तस कथा ताची कहाणी गुत्तस न्हू पार्वती देवीका तें मस्त भागवत सांगून दितना लुकार बिसून शुकदेवान तें आयकल्लें तें कहाणी तें मागीर तांचो हांव वचना आतां म्हळ्यार अशें हांगा सांगिल्लें आसा शिवान प्रथम जावन शुकदेवा गोस्वामीक भागवत उपदेश केल्लें शिव श्रेष्ठ वैष्णव आसा अशें वैष्णवान यथा शंभू म्हूण सांगिल्लें आसा शिवाक भागवत गोत्तस ते निमती शुकदेवाक स्वयं सांगून दिलें ते निमती हेची एक प्रस्ताव करूंक अवकाश आसा म्हणून आचार्यन सांगतात भौतिक तापमुक्ती आनी भगवत प्रेम भक्ती मेळच्याक आशिकच एकलाक आशिल्लें एक शुभ मार्ग कसलें श्रीमद भागवत शरणागती एक भक्ताले सर्वप्रधान धन कसलें भक्ती धन म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा हें ताचें महात्म्य कळवा तशी मागीर शांडिल्य मुनी कशें सांगता म्हणून पळया म्हाका भागवताचें कळवा मस्त अद्भुत पुरो हें आशिल्लें अद्भुतस्य हें पुराय कळवा आनी तो शांडिल्य मुनी तें सांगिल्लें संक्षिप्त हांव सांगता म्हळ्यार भागवत महात्म्य हांव सांगिल्लें मस्त हें आसता मस्त व्हड काणी ती कळवा ते काणी संक्षिप्त म्हणून हांव एक 4-5 लायनां सांगून दिता दिव्य गुणातीत ब्रजभूमींत जेवचें राधिका गोपी गोपिकांगेले ಒಟ್ಟು करचें दिव्य अद्भुत गुप्त कृष्ण लीला मागीर व्यक्ती भागवत हांगेलें आनी ग्रंथ भागवत ताजे वर्णना आनी नाम संकीर्तन ताजे उत्सव आनी हे सक्कडेच न्हू हे सक्कड तरा आशिल्ले विरस कष्ट दुःख विरह दुःख इत्यादी नाश करून सकल आग्रह पूर्ती करता म्हणून शांडिल्य मुनीन प्रस्ताव केल्लो आसा श्रीमद भागवत महात्म्यांत सांगिल्लें तें कळवा हांगा सांगता म्हळ्यार शांडिल्य मुनी सांगता मथुरा रायो वज्रनाभू तेका नांव प्रजांगेले अभाव निमती दुःखीत आशिल्लो दुःख आशिल्लो ताका कळवा सत्पन्न कोरता म्हणशिल्लें अत्तिक आशे आशिल्ले ताका आग्रह आशिल्ले भगवंत कृष्णाले अभाव निमती आनी नेक्स्ट भगवंत कृष्णाले अभाव निमती अत्तिक विरह दुःख भोगताली कोण कृष्णाले पट्टराणयो शांडिल्य मुनीले आदेश प्रकार आनी हस्तिनापुरा महारायो कोण परीक्षित आनी वज्रनाभो राय तांगेले नायकत्वावरी कुसुम सरोवर तीरारी कृष्ण व्रज लीला आनी नाम संकीर्तनाचे एक महत्वपूर्ण उत्सव आरंभ केले हे कृष्ण उत्सवाचे मुख्य भाव कोण महाभागवत उद्धव गोवर्धना लग्गी सुगस्थली म्हळ्यार सखीस्थली म्हळ्यार कडेन जागारी एक क्रीपर जावन म्हळ्यार एक व्हडली वाली जावन ते व्हडली रुपारी असं कोण उद्धव
हे उत्सव ऐकत ना, हे उत्सव असाधारण उत्सव हे पळून तत्काळ ते प्रत्यक्ष गेलो उद्धव, ते व्हडली रूप आसून उद्धवजान प्रत्यक्ष जावन आयलो. त्यावेळी प्रत्यक्षान येतना कसं येतना सगळ्यांक भयंकर मस्त आनंद, ते आनंद सागरांतू प्रेम भक्ती रसामृत सागरांतू तांणी बुडलींची म्हणून सांगितलं सांगा. वज्रनाभव रायाले आणि सगळे राजभरणांतू तांचे दुःख, तांचे विरस आणि तागेले आग्रह पूर्ती आणि कृष्णाला राणी तांकां आशिल्ले विरह दुःख आणि तांगेले आग्रह पूर्ती हे उत्सवांतू साध्य जाल्ले म्हणून हांगा सांगता. हे भागवताचे आणि नाम संकीर्तनाचे अद्भुतपूर्व आशिल्ले महात्म्य कळवा. तशी कसं हांव तें सांगिल्लें तुमकां, मस्त व्हड काणी आसती कळवा. हांव तें तशें सांगूंक हांगा वेळ ना, तें सांगना. कृष्णाले कृष्णाला तिरोभाव जतरी विष्णु श्रीमद भागवत रूपारी प्रत्यक्ष लाम सांगला सांग. भक्त भागवत केन्ना पळय भागवत ग्रंथ श्रवण कीर्तन करता ते वेळारी भगवंत कृष्ण थंय प्रत्यक्ष येता. खंय पळय श्रीमद भागवताचे एक श्लोक नाही जाल्यार एक अर्ध श्लोक कीर्तन जाता, थंय भगवंत कृष्ण प्रिय गोपी जना समेत प्रकट जाता म्हणून सांगितलं. सुजात गोस्वामी कसं सांगतो म्हणून पळया. दिव्य नित्य कृष्ण लीला श्रवण कीर्तन करताची त्यांनी कोणबळ करता त्यांनी कृष्णाला पादारविंद निश्चित प्राप्त जाताची. ते मात्र नाही स्मरणातील काळ धोरण आशिल्ले तांगेले सकल पाप दुरित नाश जाता म्हणून सांगितलं. बृहस्पती उद्धवाला कसं सांगतो पळया. भगवंत कृष्ण पुरुषावतार स्वीकार करून आयिल्ले वेळारी भौतिक प्रगती वयरी दृष्टी गेल्या. त्यावेळी ब्रह्मा विष्णू शिव भौतिक प्रगतीच्या तीन गुण त्रिगुण समेत सत्वरजोतम गुण समेत प्रत्यक्ष येयची. तांकां सृष्टी संहाराचे अधिकार दिले. तांगेल्या अधिकार पालन करूंक आनी आग्रह पूर्तीक तांकां श्रीमद भागवत कळवा तांकां उपदेश दिले. तशी तांकां सृष्टीची संहार ते करूंक निर्विघ्न करूंक अशिल्लें ज्ञान मेळ्ळें. हे असं भागवताचें महात्म्य म्हणून सांगता. ते पळय कृष्ण स्वयं कृष्ण आमी सांगता आनी फस्ट हांव तांचो उपदेश करता. स्वयं कृष्ण सांगता भागवता महिमा ताजी गुण ते श्रवण गुण पुराय सांगता. कोणा लागी ब्रह्मदेवा लागी कळवा हे ओरिजीन कळवा ही सुप्रीम अथॉरिटी हे सांगूंक कळवा महात्म्य सांगूंक कोणा कृष्ण परम दिव्योत्तम पुरुष कृष्ण श्रद्धेर ऐकियाची कळवा. श्रद्धेरी विश्वासारी एकलान हे प्रसिद्ध श्रीमद भागवत निरंतर श्रवण करता. ताजे आमची गेला तो कोंकणी तो बरोवन दवरलें तें उद्योगी घेवन तांकां सांगता कळवा. कोण पळय श्रद्धेर विश्वासारी एकलान हे प्रसिद्ध श्रीमद भागवत निरंतर श्रवण करता दिल्लें. म्हाका संतुश्ट करूंक आशिल्लें एक मार्ग हे मात्र आसा म्हणून सांगता. मागीर दोनीचे एकलान श्रीमद भागवता एक दिवस पाठ केल्यार ताचे एक अक्षराक एक पिंगळा मरे पिंगळा वर्ण ब्राह्मण वर्ण आशिल्ले गायक दान केल्यार मेळचे फळ मेळटा. मागीर तिणी श्रीमद भागवताचे अर्ध श्लोक जाल्यार काळ श्लोक पाठ करची श्रवण करची केल्यार ताका 1000 गायक दान केल्यार मेळचे फळ मेळटा. मागीर पूर्ण श्रद्धेन भागवत सदैचे पारायण करचे एकल्याक 18 पुराण म्हळ्यार 18 पुराण पाठ केलेले फळ मेळटा. मागीर श्रीमद भागवत विशय चर्चा करचे एकडे प्रकल्पाद म्हण केशिल्ले वैष्णवांगेले सानिध्य सदा आसता म्हणून श्रीमद भागवत आराधना करच्यांगे लग्गी यमू येना तांगेले घरकडे श्रीमद भागवत दवरून आराधना करतलो तांगेले संपूर्ण पाप मुक्त जाता. ते मात्र नाही त्यांनी सर्व देवांगेलताय आराधना पात्र जाता अशी म्हणून पळयलो. तितल्याचे महात्म्य सांगतो कृष्ण सांगता.
हे कलियुगांतू श्रीमद भागवत घरांत दवरून स्थिर जावन आणि क्रमारे आराधना करचे आराधना करून नाचचे डान्स करचे जनांक गेला की हाव अतीव संतुष्ट जाता श्रीमद भागवत ऐकले घरकडे आशिल्ले तितूंतले काळ तागेले पितृजनस न्हू दूद तूप मोव आणि जल पान करून आसतलींची कळवा कृष्ण सांगते कळवा हे सत्य कार्य श्रीमद भागवत भक्ती रे एक वैष्णवाक दान करचे एकलो कोडी कटले कल्प मिगेले धामांतू वास करतलो श्रीमद भागवत गरगडे निरंतर आराधना करचे एकलो सर्व वेदांक एक कल्प कालघट्टदाय सर्व देवांक एक कल्प कालघट्टदाय तृप्त करता श्रीमद भागवताचे अर्ध श्लोक जलारी काल श्लोक गरगडे दवरलारी ते महत्वपूर्ण आसा तशी जाल्यारी हजार कटले विंगड साहित्य समाहाराचे ताजे वचना ताजे प्रयोजन ना कलियुगांतू श्रीमद भागवत घरकडे दवरता न जाल्यार कसो येता न जाल्यार तो यमाळ हातांतू पडता तागेला तांसून बचाव जायना तो हे कलियुगांतू एक वैष्णवान श्रीमद भागवत प्रितीरी भक्तीरी घरकडे कीप करता दवरता कर जाल्यार ताका वैष्णव म्हणून सांगनाची कळवा सांगू अर्थ ना ताका तो एक चंडालागी नीत येता नीत आसता तो हे प्रिय पुता अशें सांगता कृष्ण ब्रह्मराय मेगेले आनी वैष्णवांगेले प्रितीक एकरान श्रीमद भागवत भक्तीरी परिपालन करता हे कलियुगांतू खंय पळय पुण्य भागवत कीर्तन करताची थंय हांव सर्व देव समेत वास करतलो हे म्हगेले पुता खंय पळय श्रीमद भागवत चर्चा करताची थंय सगळे पुण्य रिवर्स म्हळ्यार न्हंय कुंड तडाक याग आनी तशीच अयोध्या मथुरा माया अथवा हरिद्वार काशी कांजी मागीर अवंती अथवा उज्जैन आणि द्वारका हे 7 पवित्र नगरी तशीच सक्कड पवित्र पर्वतय सन्निहित जाता थंय सन्निहित आसता श्रीमद भागवत अशें म्हणून उद्देश कसले कीर्ती धर्म विजय पापमुक्ती प्राप्ती ताजे उद्देश श्रीमद भागवत स्वता धर्मश्ट जाता दीर्घायू जाता रोगमुक्ती जाता आणि पापमुक्त जाता म्हणून सांगितलें आसता तशी हे ब्रह्मांड नायका हांव हे उलोवचें सत्य आसा सांगता पळय सत्यता सांगची पळय हे श्रेष्ठ श्रीमद भागवत कोण पळय श्रवण करना कोण पळय आयकून संतोष प्रकट करना तो यमरायाले अधिकार भितरी पावतलो म्हळ्यार यम दोन वता ताका श्रीमद भागवत आयकुच्याक भायर वचना तशी आशिल्लो एकल्या वरी पापी आनी आसना विशेष एकादशी दिवस मागीर श्रीमद भागवताची एक श्लोक अर्ध श्लोक कांय ना जाल्यार काल श्लोक कोणी घेवन बशिल्लो एकल्याले घरांतू हांव वास करता म्हणून पळयलो इतला म्हाका म्हणसाका श्रीमद भागवत श्रवण करून प्राप्त जावचे पुण्य बद्रिका आश्रम गेल्यारिगी नाल्यार प्रयाग या संगमांतू स्नान केल्यारिगी एकल्याक प्राप्त जायना हे चतुर्शिर ब्रह्मा एक गाय ताजे वस्त्राक अभावीज अनुधावन करता फोळो करता कशी पळय तशीच श्रीमद भागवत चर्चा करचे इकडे हांव सोदून पावता कळवा सोदून पावता श्रीमद भागवत श्रवण प्रवचन करचे करून आनंद भोगचे एकल्याक हांव एक्क कालाक विसरना कळवा तेच वेळार मंगळकारी भागवत हे दर्शन करना आदर करना कोण पळय ताका पूर्व पुण्यफळ नश्ट जावन वता तागेले पूर्व पुण्यफळ पुरा नश्ट जावन वता
श्रीमद भागवत दर्शन को आदर प्रणाम आपण करचे एकले लागी हावा निसीम प्रीति दकैता श्रीमद भागवत प्रदक्षिण करचे एकलाग एक हेज्जाग एक अश्वमेध यत्न करचे फळ मिळतले तंकोणा तका कोणा काही संशय नका म्हणून सांगता श्रीमद भागवत दर्शन करून आदरपूर्व राबचे म्हळे आणि प्रणाम करचे एकलाग धन बायला चोडव आणि भक्ती सेवा अंडरलाईन करता भक्ती सेवा हांव प्रदान करतलो कळ्ळें तशी अखेर सांगता कसं म्हळ्यार हे प्रिय सुता पळोवन पळय श्रीमद भागवत 16 घडग वस्तू समेत आराधना करता कोण पळय भक्ती समेत ऐकता हांव तांगेले हातान येता I will be in their control under their control तशी अशें परमदिव्योत पुरुषाले तोंडां सुकून मुखार विंदां सुम सांगिल्लें महात्म्य हें आतां तुमी आयकल्लें अखेरी सुता गोस्वामी श्रीमद भागवताचे अखेरी अखंडारी चॅप्टर सांगता ताजें महात्म्य कशी पर्यावसन करता म्हणून आमकां तें पळया सुता गोस्वामी एक पुराणाचें आनी ताची दिगाई दैर्घ्य व्याप्ती वर्णन करता श्रीमद भागवताचे विषय समेत ताजे उद्देश ताजे ते कसले ते कशी दान करचे दिवचे दिवका कशी दान दानाचे महात्म्य कसले ताजे श्रवण कीर्तन महात्म्य आदीचे वर्णन करता तशी पुराण समाहारांतू 4 लक्ष श्लोक आसा तांतू 18,000 श्रीमद भागवतांतू असं म्हणून सांगता परमदिव्योत्तम पुरुषो नारायणान ब्रह्मदेवाक उपदेश शिकयल्ले ताचे विवरण भौतिक ताचे विवरण कसं देता भौतिक अनासक्ती उत्पन्न करता आणि हे सर्व वेदांत सार असं हाजे दान एकलाग उन्नत सद्गती प्राप्ती दिता पुराणांतू श्रेष्ठ पुराण असं श्रीमद भागवत वैष्णवाक अत्यंत प्रियकर आसा परमहंसांक मनां करूंक आशिल्ल्या परिशुद्ध परमज्ञान प्रकाशित करते मागीर पुराण तशी भौतिक फलोदिष्ट कर्म आणि प्रतिकरण मुक्तीक आशिल्ल्या कळमू हे प्रकाशित करता ते मात न्हय ज्ञान वैराग्य भक्ती सहित ताजे क्रमूय प्रकाशित करता म्हणून आमचो संगीत ताजे सकळे कडून आशिल्ले एक श्लोक आसा 12, 13, 18 म्हणून श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकमूलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यन्नरः मागीर परिशुद्ध केवल सत्य साक्षात श्रीमंत नारायणाक ध्यान करून आशिल्ल्याक प्रार्थना करता सुता गोस्वामी भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो हे देवेश हे नाथा तुगेल्या पादार विंदाचे परिशुद्ध भक्ती सेवा जन्म जन्मांतर सदैव प्रदान करून दिवका प्रभो म्हणून जी अखेरी श्री प्रणाम करून सांगता पर्यावसान करते हैं नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम कोणाले पवित्र नाम संकीर्तन केल्यारी सकल पाप प्रतिकरण प्रणाशन जत्ता पळय कोणाक नमन केल्यारी सकल भौतिक तापशमन जत्त पळय परम भगवान ते हरीक हांव म्हगेले सादर प्रणाम अर्पण करता तशी आमकांय सादर प्रणाम करून आमकां श्रीमद भागवताचे महात्म्य हांगा परिसमाप्त करया श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रीमद भागवत पुराण महिमा की जय श्रीला प्रभुपाद स्वामी की जय ना समवेद भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल तशी हांगा समाप्त करते फुडें वेळ जातले ना मस्त वेळ जाय ओके
ದಂಡಾಂದೋಳಂಜಲಿ निमती तशी केल्या. अनेक महत्वपूर्ण कार्य सांगू आता हे भाग एक 2-3 मिनिट भितर आमकां कितें जागत ना भागवत हे भागवत पुराण कोंकणी हे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म हे वेद आमी एक चंद सुंदराक नांव दिलां बरी उचित जालें तें दिलेलें मस्त आमकां खुश जाली तांचो म्हळ्यार ताका जाव केलें नांव आमकां भागवताची चर्चा केलें न्हू आमकां भक्ती जाव केल्लें ते भक्ती प्रधान करचे एक वेद जावका आमकां म्हळ्यार हे वेद म्हळ्यार भागवत धर्म श्रवण आनी पठन ताचे पालन पोषण आनी प्रचारण प्रकाशन इत्यादी प्रवर्तन कळवा हे भागवत पुराण कोंकणी हंग चलता कोंकणी समाज जनाक हे भावसागरांतू सगून उद्धार करून सद्गती प्राप्त जावच्याक सहाय करता एक प्रस्थानात आमगेलें हें भागवत पुराण कोंकणी हें प्रस्थान कसं लाका गो बॅक होम बॅक टू गॉड परतून कृष्णा लागीं वचाक कृष्णा घर कडेन वचाक धाम वचाक तशी कृष्ण म्हळ्यार अति दयाळू आसा करुणागुरू दयागुरू तागेले भक्त जाल्यार तागे लागीं अति दयाळू करुणागुरू करुणागर आसाची ताजे उत्तम दृश्टांत कोण हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आनी तागेले स्ट्रॉंग टीम आसा न्हू हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू एंड हिज ग्रेस हर ग्रेस रसावती माधवी माताजी म्हणून सांगितलं कळवा आनी असाचे हे प्रस्थानाचे ब्रेन चाइल्ड कळवा आनी आता ब्रेन चाइल्डाचे म्हळ्यार एप्रिल 2020 आता स्थापन केलेलें कळवा इतले सांद वेळ भितर म्हळ्यार विथीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हे स्थापन आसना एक महावृक्ष जावन वडवृक्ष जावन वाडून आयलें ते वाडून येता आसा ताजे सावळीन तो बैसून अनेक कोंकणी समाज जन प्रेम भक्ती पोषण पालन करता आसाची करता आसाची म्हळ्यार नाम जप संकीर्तन भजन कृष्ण कथा लीला प्रवचन मागीर नाटक उत्सव विशेष सुमार एक्टिविटीज हांगा चलता आसा हे आतां हे वडवृक्ष पोषण करून वाडून आशिल्लें सार्वजनिक उद्दाक कळवा सार्वजनिक उद्दाक अनेक वरिष्ठ कोंकणी इस्कोण भक्त जन हे प्रस्थानांत आसाची भाग जाल्ल्यांची फॉर एक्झाम्पल हे पळय तशें आशिल्लें भक्त जन कोण भक्ती रसामद स्वामी महाराज म्हण आशिल्लें विरक्त सन्यासी मागीर राधाकुंड प्रभू म्हण आशिल्लें ब्रह्मचारी विश्वरूप प्रभू म्हण आशिल्लें वरिष्ठ गृहस्थ मथुरा देवी माताजी म्हण आशिल्लें वरिष्ठ गृहिणी विशेष शिला प्रभुपाद स्वामी गेले डायरेक्ट शिष्य जावन आशिल्लें गुरुदेव प्रभू हांगेले निपुण जावन आशिल्लें इफेक्टीव जावन आशिल्लें मार्गनिर्देश उपदेश आनी प्रगल्भ गुरुजनांक गेले आशीर्वाद ताजे बलारी हे प्रस्थान दुरीतगतीर मुखार वचून वता आसा अनेक विशेष कसं म्हळ्यार अंतू हे नारी शक्ती प्रभाव कळ्ळा नारी शक्ती प्रभाव मस्त आसा कळवा तशें प्रकार जावन आसता ते व्हडा आमगेले व्हड भाग येता कळवा तावडे हे अंतू हांव भारी संतुश्ट आसा आनंद जावन आसा ताजें कारण कसलें म्हणून हांव सांगता ताका तर हांवें आतां सांगिल्लें कळवा इतलें म्हळ्यार 2001 हांव बँक आसून कॅनरा बँक आसून वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें कळवा म्हळ्यार तावळेचे हांव त्या वेळारीची भगवद्गीता भागवत सगळें वाचून नाशिल्लो बँक आशिल्ली तावळेची कळवा तशी वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें कसं म्हळ्यार भागवत
धर्म भागवत धर्म पठन करका शिकू का प्रचार करका म्हणून आशा आशिल्ली म्हणून ते वेळार तरी हांकां पयलू विठोबा रुक्माई देवस्थानांत आमी गेले आमचे गेला देवस्थानांत तांगेले प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी अशी भेट केले तावळे मेळ्ळे तावळे तांणी म्हणला की एक रिक्वेस्ट केलें तुमी एक आध्यात्मिक प्रभाशण दिवका आमकां देवस्थानांत म्हणून तशी ते देवस्थानांत एक दिवस संडे इवनिंग हांव एका आध्यात्मिक प्रभाशण म्हळ्यार आत्मा परमात्मा आनी देह कसो म्हणून आशिल्लें तें विशयो एक 90 मिनिट्स ताईं प्रभाशण केलें तातूंत सगळ्यांक भारी तृप्ती येयली तशी तांकां म्हाका तावळी दवरून म्हगेल्या मनांत एक आयडिया अंकूर दिलें कसो म्हळ्यार आमकां हे समुदाय आशिल्ल्या सगळ्यांकय उद्धार करूंक भितर एक प्रस्थान सृश्टी करता ते आशिल्लें तें आयडिया कळ्ळें तशें ते आयडिया म्हळ्यार तें करता जाल्यार ताका कसो जावका म्हळ्यार तें आमकां 3 C's म्हणून कळतो 3 C's जावका म्हळ्यार आमकां ते बी कॉमर्स शिकिल्ले जाणां उगी मनां वता 3 C कर म्हळ्यार 3 C म्हळ्यार कॉन्डक्ट एंड कॅरेक्टर हेका आनी म्हळ्यार कॅपॅसिटी आनी कॅपिटल ते तीन कसले प्रस्थानाक कसले संरंभ आमी सुरू करता एंटरप्रेनर्स सुरू करता येयल्यार हे तीन कार प्रधान जावंक येयला कळ्ळें तावळे हे आयडिया भायर येवका जाल्यार ते करता जाल्यार हे पुरो जावका म्हळ्यार कॉन्डक्ट म्हणल्यार कॅरेक्टर कॉन्डक्ट म्हळ्यार दृढ निश्चय जावका तिरोळ साह जावका आनी निरंतर आशिल्ले प्रयास करता तेजो कॉन्डक्ट मुख्य जावका येयलें कळ्ळें तें कशें जालें म्हळ्यार तें आयडिया हें करूंक भितर म्हाका तें म्हळ्यार तें भरपूर नाशिल्लें ते वेळार भरपूर नाशिल्लें आनी तें मात न्हय म्हाका सगळ्यांनी मस्जिदान गेले समज सपोर्ट स्ट्रॉंग सपोर्ट नाशिल्लें म्हाका कळ्ळें तेणी ती कशें जालें म्हळ्यार ते गर्भावस्थेंत ते आयडिया छिद्र जालें कळ्ळें छिद्र जावन गेलें गर्भछिद्र जालें म्हणून हें पळयतना आयकतना म्हाका एक संभव काणी उदकास येयलें गांवांत रावन वचचें एक अस्थी घेवन वचचें एक लागीं तेजे ग्राम बालगांवान वचून गेले म्हाका अस्थी दिसय म्हाका अस्थी दिसय तावळ सकाळ आसली जी हे बालगू हाका कसो कॅपॅसिटी आसा अगले कसले धन कॅपिटल ते ना ते हांव सांगला म्हणजे 3 C's कसले ना तर लागीं तशी सगळें आसली जी कळ्ळें पयलीं आस केलें कळ्ळें तशी तुला कसलो तुका तुला लागीं तुका हस्ती न्ही म्हज्या म्हणून तुका पसून जाय तूं हस्ती का तशी म्हाका हे आयडियास ना व्हड बिग आयडिया म्हणलें दिसलें म्हळ्यार तें प्रावर्ती करूंक तावळी म्हाका जालें ना कळ्ळें तशी एक हें जालें म्हाका म्हळ्यार मागीर हांव तें मस्त आलोचना केलें ना मागीर ते वेळार मागीर कुटुंबाच्या विशयांत मागीर भागवत करून मागीर हांगा देवस्थानां सगळें वचून सगळें प्रचार करूंक सगळें सुरू केलें घरांत सगळें वचून प्रचार करूंक सुरू केल्लें आशिल्लें तशी आत्तां आमकां हे भागवत पुराण कोंकणी म्हणून हे प्लॅटफॉर्म देखतना ताची वाडून येवचें पळयतना म्हाका व्हड संतोश जालें म्हाका मस्त आनंद जालें तें हांव सांगच्या कारण आतां हें तें म्हळ्यार तें म्हगेलें सोपान आशिल्लें तें साक्षात्कार जैन आशिल्लें आतां तें सोपान मुरलीधरन प्रभू म्हळ्यार देवानुग्रह जावकालें म्हळ्यार देवेच्छा ना आयल्यार ईश्वरेच्छा ना आयल्यार जायना कसलें कार्य जायना कळ्ळें तशी ईश्वरेच्छा नांव लेखता चवळी कळ्ळें म्हाका नाशिल्लें तें जाल्यार तें स्वप्न मुरलीधरनच्या मुखांतर साक्षात्कार करून देखतना म्हाका अत्यंत संतोश आसा कळ्ळें हे प्रस्थान एक ट्रेन हांव देखता ट्रेन म्हळ्यार ट्रेनाक मस्त बोगी आसा ताका इंजीन आसा मस्त बोगी कंपार्टमेंट्स आसता कळ्ळें तावळे तें इंजीन म्हळ्यार ताचें डायरेक्शन डेस्टिनेशन एक जाग गेल्यार दिल्ली वता ते खंय पळय ते कंपार्टमेंट आमी ते पता ते कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास AC ते पुरो आसा तशी जी हे प्रस्थान एक ट्रेन आमी निकता
ताच्या ट्रेनाच्या इंजिना ड्रायव्हर आता मुरलीधरन प्रभू आणि गोपीनाथ मधुपती गोपीनाथ आणि माताजी ही पुराय कळवा ते इंजिन घेऊन त्या गाडी त्या ट्रेन घेऊन वक्त कोण आणि पुरावत त्या डेस्टिनेशन काही वैकुंठ कृष्ण कळवा तशी हे कांबाट या प्रस्थानाक कोण पळ कनेक्ट जान आसता कंबाट म्हण कनेक्ट इंजिना कनेक्ट जान आसला म्हणजे कोण म्हण कनेक्ट जान आसता तांणी खंय पावताची ते डेस्टिनेशनान पावताची वैकुंठान पावताची कृष्णाक मेळूंक पावताची कृष्णा लोक पावताची कळ्ळें वैकुंठ पावता कृष्ण लोक पावताची कृष्णाक देखून वयता वैकुंठान आमगेले घर कडेन परतून वचयता गो बॅक होम बॅक टू गॉड तशी आमी तुमगेल्याक पुराय प्रार्थना करता कसं म्हळ्यार हे प्रस्थान जे हांव न्हू सकाळी कनेक्ट जावका जाल्यार आमकां आमगे डेस्टिनेशन कोणा पळय वैकुंठ पावका कोणा पळय कृष्णाक पावका म्हण आसता तांणी पुराय हे प्रस्थान जेवण कनेक्ट करून असल्यार आमकां ते डेस्टिनेशन तूं पावयता म्हणून आशिल्लें आतां आमी गेले तुमच्या प्रार्थना हरे कृष्णा हांव समाप्त करता धन्यवाद धन्यवाद प्रभुजी.